KTC बस स्टँडार जे इंटर स्टेट पार्किंग आसा थंय सगळे पळोवपाक गेल्यार हळशी जाल्ले आसा आनी ते इंटर स्टेट बसी थंय धुयता. सो तेजे हय ते कशें सर एक्चुली ते बसी बी धुवपाक तेंच्यांनी थंय जायना एक्चुली तरी आसतना हांव पळयता आतां ते. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमच्या मडगांवचो जो बस स्टँड आसा न्ही तो आमचो PPP मॉडेलाचेर तो बरो जावपाचो आहा. तेन्ना ह्यो सगल्यो गोश्टी सगल्यो आमी तेजी काळजी घेतले आनी आतां जे कितें जर कितें घडलां जाल्यार हांव तें आमच्या डेपो इंचार्जाक फोन करून विचारून तें सगळें वेवस्थीत करपाक लायता. आमी ते आतां नोट केला की सगळी गार्बेज आसा आनी ते बस ओनर आनी बस ड्रायव्हर जे आहा ते सांगताले क्लीन करतात ती मनशां आनी ती काडटा आनी थंयच सायडीन घालतात आनी सगळें आतां घाण जालां आनी वयल्यान थंय नुस्त्याचे ट्रकय आतां पार्क करपाक लागले. आयजूच हांव इंस्ट्रक्शन दिता आतांच आमच्या डेपो इंचार्ज आमचो संकेत मांद्रेकर म्हणून आसा ताका आतां हांव फोन करून सांगता एक्शन घेवपाक लायता. थैंक यू. ऐसा ही क्या क्या करते हो? बॉम्बे बसी का करते हो या और किसका करते हो? खाली बॉम्बे बस खाली बॉम्बे बस. और ये फिशिंग वाला कौन देखता है वो? और इधर रखता है ना तुम्हारे एरिया में वो? मेरे को मालूम नहीं। नहीं ना. ओके. बस का कितना रहता है चार्जेस? क्या है रे टिकट क्या है रे? बस का कितना लेते हो चार्ज? 200 पर बस बॉम्बे का.